आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार जेजुराया मोगाळीचा करता स्तुती आराधन जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार जेजुराया मोगाळीचा करता स्तुती आराधन जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार Yes, Jesuला आम्ही मध्यस्थाना नमस्कार करता पवित्र आत्म्याक उलो मारया पवित्र आत्मा आमच्या देसाय पवित्र आत्मा नसताना काय समजा करूंक जायना तो पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसून त्या मापान कार्य रूपी जावं त्या खातीर पयलें कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां पळोवंक मेळटा देवाचो पवित्र आत्म्याची मंदिरां तुमी जावन आसात ती पवित्र आत्म्याची मंदिरां आपण थरां नितळ निर्मळ सांबाळूंक आमकां देवान उलो दिला पवित्र आत्म्या परतीता करता स्तुती आराधन आत्म्या रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार पवित्र आत्म्या परतीता करता स्तुती आराधन आत्म्या रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. God, you bless me, Jesus. वंदन तुका समे जेजू आराधना या वेळा तुका आम्ही दिता तुझ्या वरच्या जिवितान आम्ही वांटली जाऊन ज्या समे आमकां राखणे सांबाळ तुझ्या मोगान आमकां वर सम्या चड आनी चड तुजो मोग आमकां दाखय सम्या तुझ्या वरच्या जिवितान आम्ही बरो आणि त्या जिवीत आमचे आंबरबाईचे करूंक जाय सगळं आमचे थंय रोंबय सम्या और आम्ही या प्राचीन काळार तुझ्या वरच्या मोगाचे भुरगे तुका मानवा सारकी चिडीची आयली भुरगे आणि एका रितीर संपतरा नितळ जाल्ले भुरगे जावच्याक आमकां तूं निर्भीक हालेलुया 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 स्तुती करया मोगाच्या नवडान ताळ्या म्हणा मोगान समेची स्तुती आम्ही करताना समेच आमच्या मनात त्रास करता स्तुती करा म्हणा स्तुती करा सगळं तुझ्या काळजा सगळं तुझ्या सत्य तितले स्तुती करून जाता तितले स्तुती कर कित्याक स्तुती करचे वरते बडो देवा तुका दिला देव स्तुतेक मानवता देव स्तुतेक वरत्या तरान वळ दिता म्हणटा तसो ग्रंथ तर आम्ही लगा मागया हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हणजे बाबा स्वामी आमच्या मदगात परत परत तो येत असताना निरंतर त्याच्या सांगत असताना इतले दरोस्काय इतले कृपा आणि जायत्या बरेपण जीवन बऱ्या तरान जियोवच्याक तो आमच्या मध्ये आयला त्या खातीर ताणें म्हणलें उतरां केदाळे आमकां परत परत ती मारी जाय आमच्या काळजाक आमच्या मोतीक परत परत मान 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 त्या पर्यंत म्हणे आमी जावं गो चिंतीत जाय हांव आयलां जिवीत दिवच्याक फकत सिंपल जिवीत न्ही बरो न्हू आमच्या बापाचें जिवीत ताचें जिवीत कालच आमी अशें चिंतना म्हणा लागले हांव सौम्याचे तोडपणे बरेपण आमच्या थंय ना तर सौम्याचे तोडपणे व्यक्तित्व आमच्या थंय ना तर आमी कशे पवित्र जावंक जाता दीस वेळ जाता सौम्याचे अस्तित्व आमच्या थंय जाय सौम्याचे पवित्रपण आमच्या थंय जाय सौम्याचे गूण शेगूण आमच्या थंय जाय सौम्याची उर्बा आमच्या थंय जाय सौम्याचो कतकतो मोग आमच्या थंय आसोंक जाय आनी ह्या खातीरच सौम्या मुखार आमी आसतना आमचे तकले वागोवया सौम्याक नमस्कार आमी करूया येया नमस्कार करूया येया नमस्कार करूया येया नमस्कार करूया आमच्या जिवनांत सौम्यान केले अजापा आगाज जावन आसा पण कितें घडटा गे म्हळ्यार सौम्यान आमचे सगळो वाटो उक्तकन बरें आमकां दिल्ल्या वेळार आमी सौम्याक विसरता हांकारान भरता थोड्यांक आमकां दोळे ते दिसना घालतें जावंक नाका केन्ना आमी चिक्के वयल्या मट्टाक आयल्या आमचें जिवन माट्ट आमी बरें करिना वायट खोटे जिवन आमी वाडयता त्या खातीर तडफडी आमी म्हणटा म्हाका बरें आसतलें पूण हांव सगळें होगडोन घेतलें कारण कितें देवाक तुजेर कांय राग ना तुवें कितल्या जाणां वयर राग दाखयलोय कितल्याच जाणां वयर तुवें नानंद तरान ताका दोशी दिले तुजे कडेन पावर आसा तुजे कडेन पयशे आसा तुजे कडेन ग्रेस्तगाय आसा तुजे कडेन 4 तुंडुराय आसात म्हणून तुजें तुवें तुंडुरायपण दाखोवंक गेल्यार मागीर तुंडू जातना धांवन येता म्हाका काल केल्यार मेळना बांदपास आडकळी बांदड कोणें गेल्लें म्हण विचारचें हांवें कोणें गेल्यार आमकां काय तुजेर मसर आसा आमकां घालूंक जाता तुजें घर खंय म्हण आमकां कोत्ताय तुका बांदपास घालूंक तुवें तुज्या काळजाक आनी तुज्या जिवनाक बांदपास घाल घेवचें म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमी चिंतिना आमी व्हडली मनशां एकल्याच्या समस्या म्हणे आयकच जाल्यार तकली उसळटा कित्याक म्हळ्यार आमी ल्हान एक समस्या काडून कितले व्हडले करता समस्या आमीच कारण वयलो पातर उडेलो सकयल पडत सयत एवरी एक्शन इज रिएक्शन त्या देखून देवाक आमचेर कांय राग ना देवा सांगता निरंतर राव ज्या जेजूचे थोडे व्यक्ती तूं तुज्या जिवनांत दवरपण्याक दयाळ जा मोवाळ जा कोणाकी दुखें नाका कितेंय करून आतां हांवें एकल्या मनशाक सांगलें युरोपियन तो ऑफिसर जावन ताणें एक तापड मारल्यार ताणें बॉसान मारलें इंडियान कोणी मारीत जाल्यार काल एक ताणें मारलें तो कोण म्हण चिंता म्हळ्यार आमचें एटिट्यूड तेचें कांयचें म्हण कांय गरज ना ताणें मारीचें म्हण कांय गरज ना आनी त्याच जाग्यार आमी आसल्यार आमी तें चिंतून घेवंक जाय हांव ह्या जाग्यार आसलें जाल्यार हांव हेरांक दोशी दिवचो ना आमी चिंता म्हाका कित्याक असली गत आयली म्हाका घाल्यार जेजून सांगलें जेजून घेताळ करूं ना जेजू हर एकूडी बरो करचो जेजू बरो करूंक आयलो जिवीत दिवंक आयलो हर एकल्याच्या जिवनांत बरें केल्लो तो तुका आनी म्हाका कित्याक वाट घालता ना करिना म्हज्या भावान आनी भयणीनो जायते वटी आमी कावन्सिलींग आयकतना कितें जाता जायत्या मनशांनी आपणाचें पावर आसतना
आपणां तें सकत आसतना आपणां तें पयशे आसतना गण्यंत करून मेळिल्ल्यांक म्हणल्यार बरी पोंद हागल चिल्लेला ना. कालच्या दिसा आमी गोंयां रेतेर दिता आसतना जायत्या घरांनी वचून गेले रेतेर जाले उपरांत पुरा साठ जाली. म्हणजे सांगात आयिल्ल्या टिमाच्या एकल्या सांगलें मागणे ते तुमीच करा फादर. म्हणल्यार तूं काला गेलो मागूंक येना घेवन विचारलें. पूण मागीर म्हज्या मतीन बगलें अरे हांवें तें सांगूनच जालें ताका कांय चूक ना. पूण म्हाका बगलें हांवें तें सांगूनच आसलें. ताच्यात ताका 2-3 फावटी हांवें सांगलें तेव्हा ताणें कांयच कॅर करनासल्यार मागीर हांवें ताका सांगलें मागणें करूंक मेळना. थोडी फावटी आमी कितें चिंता कोत्ताय तो मनीस ग्रुपान बारी मागण्या करता. पूण हांवें सांगोना ताका हांव घेत रावलो कित्याक म्हणल्यार म्हाका तें एक उतर सांगलें तें व्हडलें जालें आनी कांय सांगन जाल्यार मागीर म्हज्या काळजाची दूख कोणें घेवची. त्या देखून आमी ग्रुपान मागणें तें मागणें हें मागणें करूंक तयार आसा. कोणाच्या घरा वचून तांचे खातीर मागूंक आमी तयार ना. कित्याक म्हळ्यार तें पब्लिसिटी ना पॉप्युलरिटी ना. खाली पब्लिसिटी पॉप्युलरिटी हो दिता. काल्याक तुका पब्लिसिटी पॉप्युलरिटी काल्याक तो आसतना जायत्या जाणांक आमकां तें एक व्हडलें जायत्या जाणांक आमची हांगा आराधना आसा अर्यक बी आसा जायत्या जाणांक कळीत ना. पाद्रीपेचे गिमास तें आसा. काल म्हाका गोंयांत सांगतात राष्ट्रीय सेमिनार लागी ग्लोरिया चॅपलान फादर आमी ती न्हिदेली इमेजी लागी येवन गेल्या मुडी पयले तर ते इमेजी. पूण आमचे कितले जाणांक कळीत आसा इंट्रस्ट ना. तें केल्यार जाता. आजार आसात कास देवान दिलां त्या देखून आमी कितेंय केलें. देवान कितलें दिलें तितलें सर्तीक आमी ताका दिवंक जाय मोगाचें. देवान दिलें म्हूण आमी ओगेच बसचें न्ही. देवान दिवना म्हूण आमी धांवन येवचें म्हूण म्हणचें न्ही. हांवें हर एक घडी आमी धांवन येवचें हर एक घडी आसूं जाय ताच्या लागीं आसूं जाय. ते जाणां मात्र आमचें तें ती बोवा परबाची जर देंवता ना तर सुखीदार. थोडे फावटी आमी करता थोडे फावटी आमी करिना. त्या देखून थोडे फावटी मनशाक पात्यो गेल्ले कश्ट म्हणटा म्हळ्यार हांव कित्याक म्हळ्यार मनीस अनंत तरां खेळटा. खेळोन वचो आमी कोणाच्या जिवानान अनंत तरां खेळटा. चिंता कोणाक कळीत ना. कसलोय ब्लॉक जायचे बंद पास जायचे थोड्या पळोवन वचोंक पुरो. देव थोडे फावटी लांब दोरीसण म्हणटा वस 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 वाटें परतना तर म्हाका कळीत आसा कितें करीत जाय. त्या देखून मोगाचे भावन आनी भयणीनो आमचे क्रिस्तीगाय आमचे व्हडपण आमची मिजासकी आनी आमी तितल्या मट्टाची इतल्या मट्टाची खंयचे मट्ट हाचे मुखार कांयच न्ही. मोगाचे भावन आनी भयणीनो कितलें आमी गालती जाता तितलें बरें. कितलें गालती जाता तितलें बरें. ओके ह्या दिसाक म्हणा लागलो बॉम्बे गेले जाल्यार रेतेरी वेळार कितले तूं हर एका वेळा त्या लोकां सांगात आसताय. त्या वेळार त्या लोकांक टायम दिताय. तांचें परिवर्तन जालां कोणा म्हणा लागलो. पूण रेतीर कितलो लोक आयिल्लो न्ही तांचें परिवर्तन कितलें जायत म्हणा लागलो तो म्हाका. ती परिवर्तन जायना म्हणा लागलो. रेतीर येतात आमी टायम टेबल केल्यार येतात. ते 15-20 जावन ती आनी कोणाची जावन रेतीर आसा येतात. कितलें परिवर्तन तांचें थंय जालां. हांव बॉम्बे गेलो ताणें शिकना फादर ताणें हें शिकना फादर. हांव म्हळ्यार तूं शिकलाय कितलो आनी शिकलाय कितलें तुजें जिवन कितलें तुवें परिवर्तन केलां तें गरजेचें. तें सोम्यान विचारचें तुजें जिवन कितलें तुवें परिवर्तन केलां. त्या देखून मोगाचें भावन आनी भयणीनो आमचें सगळें जिवन 4 आर. आर फॉर फॉर्मुला म्हळ्यार फर्स्ट आर इज रिपेंट. तुवें तुज्या जिवनाची कितें संकट जालां हांवें म्हळें ताका एकच एक शब्द म्हणलो. आज सकाळीं म्हजो सांगता आसलो इतलें एक बगलें हांवें सांगलें काल तुका कांय बेजार ना. म्हाका कांय बेजार ना. तें म्हजी ड्युटी म्हणून लागलो तो. पूण म्हज्या काळजाक कित्याक म्हळ्यार तशें तें बगलें म्हाका आमी केन्नाच कोणाक ल्हानांतले ल्हानांत दुखोवं वचों. ल्हानांतल्या ल्हानांत दुखोवं वचों. रिपेंट तुजें थंय तें बगप हें जाय. नेक्स्ट टायम वील नेवर डू इट म्हणल्यार एक बगप जाय. दुसरें रिपेंट जाल्ले उपरांत आमी कितें करता जालें गेलें हांव कुंभसार जालें हांव खंयच्याय रेतेरीत या हांगाय जाल्यार हांव विचारलें जाल्यार एक कुंभसार जाल्ले उपरांत नेक्स्ट कुंभसारा म्हणसर पातां करिनासतना रावोंक जाता गे. म्हळ्यार प्रॅक्टिकली सगळ्या रेतेरींत
एक हात वयर गेल्यार बारीक कश्ट जायते कडेन हांव सांगू तसो एक हात वयर तर आमचे कुमसारां घाल्या पात्रांव आसा त्या देखून हांव कुमसार जाता निर्धार कर हांव पातक करिनासतना रावता म्हज्या जेजूक हांव दुखयना दॅट इज देवाची भिरांत ती जावन आसा देवाची भिरांत ते जावन आसा देवाक दिवचो गौरव हांव म्हज्या जेजू दुखोवचो ना हांव आनी मुखार केन्नाच कोणाकी एक ल्हान उतर सयत ताका दुखता की ना पूण म्हाका दुखता तें उतर हांव सांगचो ना सांगला जावंक पुरो आमी तेंच गाणा बसचें नाका सांगला जावंक पुरो थोडे आमी दुखेला जावंक पुरो इमॅच्युरिटी दॅट इज तुका जावन म्हाका जावन हांवें काय परफेक्ट मॉडल वयर दोन पडवलो न्ही म्हजें थंय इमॅच्युरिटी आसता ना म्हणना पूण तातूंत हांव न्हय सिकासाय आनी मुखार हांव तें करचो ना त्या देखून थोडे फावटी हांव कितें सूख केलो जाल्यार म्हणटा आनी मुखार हांव बिलकुलूय सूख करचो ना तो निर्धार नासतना बेश्टे बसल्यात म्हणून कुमसार वयचें काटाच्या रेखे कुमसारा म्हणल्यार बरें करचें आमी कुमसार जावन वचो म्हण न्ही आतां चिंतू पुरो पात्रांव बाबू कुमसाराचे गे हांव कुमसारा फॉर पूण कली कुमसारा फॉर बेश्टे वचून कुमसार जावचें भायर वचें मेळ्ळें बरी नाका जाल्यार करचें आनी मेळ्ळें बरी गाडी दिवचें मेळ्ळें बरी मेळ्ळें उलोवचें मेळ्ळें बरी कंप्लेंट घेवचें मेळ्ळें बरी गॉसिप करचें मेळ्ळें बरी सांगचें बरें म्हणा लागली फादर तुमच्या रेतीर मंदिरांत तुमच्या पाद्री बेगेकली येता ती बारी बरें उलयता तुमचेर हांवें तिका ती बरें उलयता जावंक पुरो आनी एकलें वायट उलयल्यार म्हाका कांय संबंद पडना म्हळ्यार तिका कित्याक म्हळ्यार तूं बरें उलयलें म्हाका सांगता ना तुजें कांय ना फादर आनी ते कोणी वायट उलयल्यार म्हाका कांय संबंद पडना कित्याक म्हळ्यार म्हाका रिलेशनशिपाचे कडेन संबंदाचे कडेन मनशा समज सारकें हांवें जिवंक जायना त्या देखून कर तुजो निर्धार ह्या वेळार हांव हें करचो ना हांव आनी मुखार आसलें पातक करचो ना पळय ते रिपेंट गेले हांव थंय एक रेतीर बसले हांव तें बसले हांव थंय बरें दिसलें कित्याक म्हळ्यार तुवें मायंड तुजें सेट कर गेलें आंगे येताना कितेंय जाता म्हणल्यार बरें जाता त्या देखून तें रुचता आनी एक कडेन गेलें तर तें सूख ती कित्याक म्हळ्यार जेजूची रूच हर एक कडेन गेले जाल्यार सेम हांगा गेले जाल्यार थंय गेले हांगा गेले दॅट इज फ्रेम ऑफ मायंड हांव तितल्या रेतीन वता एक दीस म्हजें इंट्रस्ट त्या रेतीरीत उणें जायना कित्याक म्हळ्यार दॅट इज द वे हांव दिवंक आयलां हांव ताका दिवंक आयलां तर हांवें दी जाय निर्धार हांवें करी जाय हांव हें करिनासतना हांव रावतालो आनी तें मात्र लोकांक सांगतालो त्या काळार आमची जी न्ही निर्धार घेवन बरी करूंक जाता ना जाल्यार आमी इतलें पयलें कशें आसलें तशें त्या खातीर तो पात्रां म्हणा लागलो मारो असो म्हाका फादर तांची जिणी बदली ना फादर हांव म्हळें आनी बदलितात कोण ना फादर पळया नेक्स्ट टायम येताना विचारता कितल्यान जिणी बदलिल्ल्या जायते करिना हांव आमी क्रुकेड वे आर पक्का क्रुक्स पक्का पळय आमचें तें एक उलोवणें आमचें तें अशें स्पंदन चेंज जावन पळय चेंज जाल्यार कळटा लागीं येतानाच कळटा त्या देखून म्हजे भावन आनी भयणीनो आमी सोम्या सांगता आसता हांव सोम्या सांगता आसतना रिपेंट निर्धार कर हांव करची ना आनी करचो ना कितें करी जाय कित्याक ताका तें म्हणचें नाका तुमी एक निर्धारीत करिनातल्या पातक करनासतना कशें रावतल्यार हांवें विचारूं ना तुमी पातकान पडटात गे आनी मुखार म्हूण हांवें विचारलें तुमी आयच्या कुमसारा उपरांत नेक्स्ट कुमसार म्हणसर पातक करिनासतना रावोंक जाता की एकलोय हात उखलना तांचे ऑलरेडी मतींत आसा पातक करनासतना रावोंक जायना तर पातक करनासतना कशें रावचें पातक करिनासतना रावोंक जायना म्हणल्यार मतींत बायबल आमी वाचता हांव तितलो चॅप्टर वाचलो पळय इतलो चॅप्टर वाचलो वच पळय जो सोंजल 8 ते 10 वळ जेजू म्हणा लागलो तुका हांव गुन्यांवकार करिना बाय कोणेय तुका गुन्यांवकार करिना करूं ना वच आनी मुखार पातक करिनाका एक दळ पातक करिनासतना रावोंक जायनातलें जाल्यार जेजू सांगतो आलो गे तिका त्याच जो 5 ते 6 वळीत पळया परत आमी काल म्हणटा खरेंच सकाळ प्राचीत काळ चड करता तें करता हें करता दॅट शूड चेंज युअर लायफ दॅट शूड गिव अ न्यू मोमेंटम तुजें जीवन रिन्यू जाय वॉट इज द रिपेंटन्स अदरवायज तुजें जीवन रिन्यू जावचें तें आनी तशें तुवें जीवन मांडून हाडलें जाल्यार वर्सां म्हणटाना कितल्या अपुरबायची मनशां आमी जाता हाडल्या त्या खातीर पात्रांव म्हणटा
दे डोंट चेंज फादर. जिणी बदलिनात फादर. बेश्टे आयकतात आनी वेतात फादर. म्हाका बारीक बेजार बगलें. म्हळें जावं पुरो त्या खातीर म्हजी टॉक हांवें कंप्लिटली चेंज केल्ली थंय. कित्याक म्हळ्यार ही कांय सांगना सा व्हडले व्हडले उलोवन गेलो जाल्यार हे मनशान चेंज जायना जाल्यार पात्रां म्हणो का पात्रां बायलो पात्रां बघ हांवें सांगिल्लें कालम इल्लें करीत हांव म्हणलें म्हणजे तो म्हणा लागलो तूं सगळो दीस कावन्सिलिंगाक बसलाय तातूंतय इल्लें चेंज जालें अनकोणा जाताली फादर लेट अस प्रे. नॉट ओन्ली प्रेयिंग अदर पीपल शूड चेंज. आणि त्या देखून मोगाचे न्हू रिपेंट म्हणटाना निर्धार करता जाय. हांव पाश्चात्ताप पावता हें केलां हांवें आनी मुखार अशें करिना खंडीत जावन करिना जेजू हांव करिना. त्या खातीर जेजू म्हणा लागलो जो हांव संजय 5 अध्याय 14 वळयता आरे घर बरो जावन ताका त्याच देवळांत मेळ्ळें तो कितें म्हणा लागलो पुता तूं बरो जालाय आनी मुखार पातक करिनाका. जायत्या कडेन आमकां इन्सिडंट दिले आंताडे जायत्या कडेन पातक करिनाका. पातक करशी जाल्यार ताचे व्हडली शिक्षा तुका फावो जातली. ताका तूं थोडे जाण येवन म्हणटा म्हाका काले पांताड पडला म्हाका काले जाला वास म्हणजे जो सोंजे 5 अध्याय 14 पळय तुज्या सवालाक तुका जाप आसा थंय. हर एकागे बायबल जाप दिता मोगाच्या. त्या देखून आमी जायते जाण चिंतलां पातक करेन सर हांव जायना सोम्याक मात जातालें म्हाकाय जाता. ताका हांवें म्हळें पयल्यांत सोम्याच्या व्यक्तित्वाचे थोडे गुण थोडे थोडे ते हांवें घेयचय. हात थोडे घेतले आनी इल्ले तेंपा थोडे घेतले थोडे 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 येतना सोम्या बरी जावच्याक ताणें आमकां आपयलां. पळय जेजू तुवें आपयलाय न्ही आमकां ताकाच आपयलाय. पूण आमी कान दिना आमी सुकीदार आमी खडप आमचें काळीज मोवाळना जेजू. कित्याक म्हळ्यार कित्याक कशें मोवाळचें. हांव म्हणलो तो हांव भाव आसा पळय भितर इगो तो सोडिना जेजू सोडिना. जायते जाण आमकां कितले मागता सगळो दीस मागता पूण आमी मागणें जावन आमचें मागता आयकता काल आयकता. पयलींच्या काळार कथा काणयो आयकताले व्हडली मांयची. आतां आमी आयकता मस्तोणेचें आयकता तें. पूण आमी मागणें जावना कित्याक म्हळ्यार आमी आयकोवचे स्थितीर आसा. कोरोना जावन आनी आमी उठोन हांव तेन्ना आयकल्लें कोरोनाक आनी तेन्ना आज इगज मात एक सैत धैर्य ना तें कांड उडोवच्याक. इगज माताय तें काडून बसलें आजुनी. एका दोळे एक रूल पास केल्ली जाल्यार सोम्या तुमी मागा मागणें जाया आमी हें करचें नाका म्हण सांगिल्लें जाल्यार सोम्या जातालें. इगज माती चिंता आमचें काम उणें जालें ना उणें जावचें न्ही. आमी रेस्पॉन्सिबिलिटी जावन एस्केप करता. मगेची बान आनी बेडनो आमी देवा लागीं आसतना आमी मागत जाय कोणाचें मागणें घालून आयकचें. आमी आमकां जाणवाय जाय त्या वेळार आमची कितें स्पिरिच्युअल टॉक्स आसा ते आयकत जाय बायबल. ताच्या बदलाक आमी घालना आमी खंय आसचें कुंडलें धुवचें आनी मडकी धुवची तेणें नाणी घासची तेणें बाथरूम क्लीन करचें आनी आमी आयकता सकाळीं जावन सांजे म्हणसर आमच्या घरांत फुल्ल कालें फुल्ल. पोरिकली म्हणा लागली म्हाका आमचें मांसाहारी मागता फादर सांजेर पेटोय मागता फादर. म्हळ्यार कालें मागता काण दिवंक मागता की ह्या देवा कडेन मागता. देवा कडेन मागता पूण तूं मागनाय म्हळ्यार हांवें खंडीत जावन तूं मागनाय. कित्याक म्हळ्यार पेट्याक रायटा बसोवचें दोगा माणसां लेफ्टा बसोवचें पेट्याक मागताय गे माग तिचें कॉन्सन्ट्रेशन ना थंय. आमकां बसू जाणाक आज बरी एक आल्तार नाका. काल हांव गोंय आसलो सुमार एक आल्तार आमच्या इगर्च्यो आल्तारी तांच्यो एका घरांनी हांव म्हजें सांगता आयिल्लें म्हणा लागलें फादर हें घालें आमी छाप लागायले हांव म्हणटा लागलो म्हाका. आमकां आल्तारी 2 आरशे कुडके एक स्क्रू ड्रायव्हरान जालें आमचे आल्तार. टीव्हीक ताच्याकी आनी 2 हात घाल्यार व्हडले टीव्ही आमच्या घरांनी आसा. ते व्हरून आल्तारी पोंदांत दवरल्या थोडे आल्तारी वयर दवरल्या. ताका देवाक एक करेक्ट जागो आमी दिवना मोगाचें बोन आनी बेडीनो. एक ल्हान आरशे कुडके व्हरून बुड्डी चाकरी करता आमी. कित्याक म्हळ्यार पडोन वचोना एनीथींग इज ओके. कालें गेल्यार जाता नो. कशें जावचें कालें गेल्यार कितें गेल्यार जेजू कसो सोंसून व्हरता कोणा तें. एक आमतार पळय काल एक डिवायन मर्सी आलता देवा हे सकट वयर सकयल जालें म्हजें सांगता हांव मसवटी गेलां म्हाका कळीत आसा. हांव म्हळें दीस इज द वे बाबा दीस इज द वे गिव फर्स्ट प्लेस
8 कमांडमेंट बरें धरता आमी, 2 कमांडमेंट दवरिना, मागीर म्हणटा आमी देवा बात येता. उरलें सगळे करता ताच्या नाकाच्या जाग्यार. पयलो आनी दुसरो उपदेश आमी पाळिना. पयलो आनी उपदेश तुवें पाळिलो जाल्यार पयलो स्थान त्या निजा देवाक दिलें जाल्यार तुज्या घरांत आज इतली अपुरबायेची आल्तार आसताली. फर्स्ट प्लेस ताका आसतालो. कितल्या जाणांच्या घरांनी आसा, कितल्या जाणांनी आमी ती आल्तार मागीर आमी घालूं म्हणटा थंय घालक आल्तार, म्हजी काळीज आल्तार. थंय आल्तार नासतना ती हांगा आल्तार कशी येवची? युआर ए मॅजीक मॅन. मोगेचे भावन हाडमेणी न्हू. जायते तेवढे आमकां सायला पुलोवनंत दीस गेल्या, लेप काडन दीस गेल्या. त्या दळा आमी कितें आतां वी डोंट हॅव दॅट एक्सपिरियन्स ऑफ जीजस. ते एक्सपिरियन्स आमचे थंय ना. त्या देखून आज आमी उल्हासीत ना, उत्साहीत ना. रिपेंटन्स जस्ट फॉर द नेम सेक. पण कर निर्धार आज ह्याच आराधनान कर. आनी मुखार हांव एका तरणाट्याक सांगलें, बाबा कितेंय तुवें केलाय आज सोड हांगा. जांक घालतो, बोळो, दाळ आयसो, मोळ आयसो, पळया आठ साई भक्ता वादर म्हणालो. हांवें म्हळें तुका एक नॉर्वेची वीज आयल्या खंय 3 वरां इश्यू करतात खंय ज्योती बलमाटा लागीं. पाय येणें तेणें घालून मेळिल्लें वेहिकल काडून धांवनाय. तूं धांवताय की ना? धांवनाय, धांवतात. धांवना सराव बिलकुल. ते कित्याक म्हळ्यार वीज हाचे लागीं येतना आळसाय. आनी म्हाजे लागीं घालें न्ही घालें म्हणे ओपनिंग जाता घेवन. हांवें म्हळें तुंबे डॅम ओपन करतात पावसा वेळार. म्हळ्यार तुंबे डॅम मोगाच्या न्हू आसता तुमी. कित्याक म्हळ्यार तें आमचें थंय ना, येवना. आयली जाल्यार आज आमी कितलीं जाणां आसा मोगाचें. कितली बदलावण जाल्या. सेम बदलावण जावया, करया. करना आनी मुखार करना हांव तें करूंकूच करना. दॅट इज रिन्यूअल. तें जावचें, नितळ जावचें आनी परिवर्तन जावचें. दॅट इज रिन्यूअल. सेकंड आर. थर्ड आर इज रिफ्रेश. तूं रिन्यू जाताना, तुजें जीवन बरें जाताना, तुज्या थंय कांयच बातक नासतना ल्हान एक सगळेच थंय तुका इतलें दूख दिवंक शकता तर तुजें काळीज मोळाचें जायचें. नाजाल्यार तशें दूख दिवंक शकना. तें घालें दॅट्स ओके. आय कॅन से एनीथिंग. नो, हू हॅज गिवन यू द रायट? कोणें तुका रायट दिला? तें जावन आसा रिफ्रेश. रिफ्रेश युअर सेल्फ. तूं रिन्यू जाताना तुजें तें उल्हास बरी जाता, संतोश बरी जाता. आनी देन यू कम बॅक टू द लॉर्ड. आमी घालें वता आसल्या बरी कम बॅक टू द लॉर्ड आनी वी से नथिंग गूड हॅज हॅपन्ड. एका वेळा कितेंय गुड्ड जाला जाल्यार म्हज्या जिवनांत सगळें दिलें, तें म्हज्या मिनातेन दिल्लें. हांवें कश्ट काडले, हांव गेल्लीं, तें जालो, हांव गेल्लो, म्हाका मेळिल्लें. म्हजें 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 म्हजें. मागीर ताचें मोडें देवाचें. केन्नावर एक जीव आसा मोगाचें न्हू. तेन्नावर एक मात्र आमी उल्हासीत जावंक जाता. मेल्ल्या मोड्याक उल्हासीत जावंक जायना. बरें आपुरबाय तरान आमी एकामेकाक सांगता आमची उतरां, आमची मोळय, आमची काकूत आनी आमची ती दाळ. तें मात न्ही, आमी संपूर्ण तरान नितळ जावच्याक सोम्यान आपयलां. घेया घे, नितळ जा, निर्मळ जा. Renew yourself, renew and say, I will never do wrong things. I will not do wrong things. त्यादळ जावचो उल्हास पळयचा मोगाच्यान. देव वाटो उक्तो करता, देव वाटो उक्तो करता. हांव पळयता म्हज्या जिवनांत रेतीर वता आसतना कितले वाटो, इतलो आपुरबायचे वाटो. शा देवान उक्ते करचे. म्हजे वटेन आयले म्हणटात फादर हें सगळें देवान कशें करता? हांव म्हळें मन आनी काळीज नितळ दवरा बाबा. Don't expect anything. Do it. Do it. मोगाचें भावन आनी भयणीनो, आपुरबाय तरान आमी जियेतना देव आमकां आदार दिता. गावयांत हें गीत. आनी आमचे काळजांत ती दूख आसली. आमचे संगे तूं आसाय. ती दूख तुका हांवें दुख्याला न्ही जेजू. हांवें म्हळें पळय तुका सिंपल एग्जाम्पल. तुका मागणें करूं येना गे म्हणल्यार पळय तर म्हाका इतलें दुखलें गे. मागीर आज ट्रेन देंवतना म्हाका भारी थंय भोगलें. आनी म्हळ्यार हांवें ताका सांगच्या बदला आनी मुखार हांव केन्नाच तें कोणाकी दुखोवचो ना, कोणाकी दुखोवचो ना. एका दोळ्यान दूख केलें जाल्यार कितें फायदो म्हाकाच्यान? ती दूख भोगत जाय. कित्याक सोम्याक हांवें दुखोवचें. मनशाक दुखोवचें म्हणल्यार सोम्याक हांवें दुखोवचें. सोम्याचें दुखोवचें म्हणलें एक भिरांत. ताका म्हणचें देवा सोमो. सोम्याक हांवें दुखोवचो म्हणल्यार एक भिरांत.
सोम्याक हांव काय वायट करता काय म्हणल्यार भिरांत तो जावन आसा देवाचो मोग. देव आमकां पळयता. तूं आमच्या सांगात आसाय सोम्या. तूं आसतना कितेंच उणें आमकां करचो नाय. आमचें जिवन सुफळ करच्या येवन दी ती बदलावण. खर ह्या सोम्यान सोम्या तुज्या सांगात आमी ती बदलावण आमकां दी. ती बदलावण आमकां दी. नवें जिवीत जाय सोम्या जाय. तो निर्धार आमी जेवसाच्या फाटल्यान न्हय सोम्या तुज्या फाटल्यान येवच्या गायल्या हांव आमचे संगीत तूं आसाय. आमचे संगीत तूं आसाय. सुखां दुखां तूं संगी आसाय. जेजू दिव तुजी ससाय आमकां दिव तुजी ससाय. आमचे संगीत तूं आसाय. सुखां दुखां तूं संगी आसाय. जेजू दिव तुजी ससाय आमकां दिव तुजी ससाय. बेबी रांते आमकां दोस्ताना. दुश्मन आमकां वेडो घालताना. सैतान आमकां जोड दिताय जेजू. सैतान आमकां जोड दिताय जेजू. आमचे संगीत तूं आसाय. सुखां दुखां तूं संगी आसाय. नाका जाल्यार रिवेंज नाका जाल्यार प्रतिकार प्रतिविरोध थोडे हगे दोन बसचे थोड्या बसूंक जायना. आनंदाची चिंता ताणें तें सगळें आनी अशें सांगलें ते मागीर दोस्ता मोतेन खाता. नाना तरेचे बेबिरांतेन आमी जियेता. देवाच्या बेबिरांतेन न्हय नाका जाल्यार बेबिरांत बसता. संतोश आमचो उगडोन घेता आसतना सम्यान ती पयस कर आनी कर संतोश आमच्या जिवनांत जाय ते उल्हास बरी जावच्याक आमकां तुज्या कृपेन कर. बेजाराय आमकां दोस्ताना. संतोष काळजान तूं मारताय जेजू. दुखची उतरां काळजान थोपताना. बोगसूंक करपा तूं दिताय जेजू. बोगसूंक करपा तूं दिताय जेजू. आमचे संगीत तूं आसाय. सुखां दुखां तूं संगी आसाय. जेजू दिव तुजी ससाय आमकां दिव तुजी ससाय. ननंदाच्या ओटण्यो आमकां चडवली सडन राग येता पूण आमकां कळीत ना. हे पेजकारा बरयलें पत्र चॅप्टर 4 वर्स 26-27. राग येवचो आसा पूण बदकाक कारण ना जावं दी. तुजो राग संयम सदोर बसनाका. अगेन द्वेश काडनो हेरां त्या सर्मा बरी जायनाका. बरो जा बरें जा त्याच वरच्या पारव्या बरें कितले तुवें पातोळेले रे कांयच म्हणना. पयस वता परत येता त्याच जाग्यार येता तुका पळयता कांयच म्हणना. तसलें बरें काळीज बरें नेट्टें काळीज आमकां दी. तुज्या मोगाचो सांगात आमकां दी. तुजो मोग आमच्या काळजांनी उंचो दी. तुजो मोग काळजांनी उमाळो दी. तुजो मोग आमच्या काळजांनी चड आनी चड मापान बरो न्हू तुज्या मापान वतू दी. वतू दी सम्या सगळें वतू दी.
एकसूर पोळात आम्ही असताना मोगा सांगा तू दिता जेजू मोठा धडीक आम्ही पावताना ससान जिवीतला वयता जेजू ससान जिवीतला वयता जेजू आमचे संगीत आसा सुखा दुखां तू संगी आसा जेजू देव तुझी ससाय आमकां देव तुझी ससाय जेजू देव तुझी ससाय रक्तान आमकां दोन काळ तुज्या पवित्रतान सगळे आमकां दवर सगळ्या मेमेऱ्या आमकां एक घडी बघ एक निर्धार करा ये नाका हाता करयाचा रावंक जाता पण आमी निर्धार केला त्या देखून आमकां गरज नासतना रावंक जाय त्या देखून जायते आमची क्रिस्ती वर्सां पळोवंक गेल्या फाटी आमी गेल्या पण आमची सगळी बारीक बुद्ध ते जवसारची एक शिकणा कित्याक म्हणाल आमी बुद्धवान आमी श्रेश्ठ हले श्रेश्ठ तांच्या मुखार जायचें तेरा मुखार न्ही तसले श्रेश्ठपण आमकां न्ही सोम्या सांगता श्रेश्ठ जावचें व्हरतें बाग सोम्या तूं आमकां दिताय कर एक निर्धार म्हाज्या भाव आनी भयणी कसो लायता कितले निर्धार करूंक आसा हें पातक आज जावन हांव करचें ना कोणाक हांव रागार उलयता कोणाक हांव नाका जाल्यार वायट सांगता म्हाका कोणी म्हजी होगडोन घेता केन्ना हांव वायट शब्द उपयोग करता म्हाका कोणी म्हजी होगडोन घेता तुमकां सांगलां घेना एक गुडे म्हज्या इस्कॉलांत ते घडिल्ले 4थ्या क्लासीक एक टिचर हांवें घाल्ली 61 इयर्स ती इल्ली प्राय जाली तिका दुसरो हांव आदार नातलो म्हज्या लागीं म्हणा म्हाका कितें जाता 2nd स्टँडर्ड आनी 4th स्टँडर्ड मात शिकय म्हणून हांवें सांगलें ते जाणा हांव असेंब्लींत एक दीस सांगलें हांवें मंकी म्हणलो सयत वायट शब्द आनी तो तुमच्या तोंडांत येवन वचो कोणाक एकल्या मांकोड म्हळ्यार ताका कितलें भोगता हांव गेलो मांकोड जालो हांव मनीस न्हय मंकी म्हणलो शब्द तुमी सांगून वचो म्हणून हांव सांगतालो असेंब्लींत आनी तें भुरग्यांनी बरें चिकून घेतलें कोणाय म्हणनातलें इणें वचून एक दीस हेची गेल्ली मोत पाटी गेल्ली म्हण दिसता इणें वचून भुरग्यांक यू आर मंकीस म्हळें मंकीस म्हणलें तिचे कडेन परमिशन विचारूं ना सगळी क्लास ऑफिस रुमाक येवन रावली दनपारां जेवणा पयलें म्हळ्यार काल्याक आयलें दॅट टीचर इज स्पिकींग बॅड वर्ड अरे हिका गली बाळगूद आयली काय आतां कहले बॅड वर्डीने उपाय केला काय म्हणून हांव चिंतू पडलो कॉल द टीचर म्हळ्यार टीचर आयली आनी ते जाणा हांवें म्हळ्यार टीचर यू आर स्पोकन बॅड नो फादर हांव कांय उलोवना फादर भुरगीं विचार लागली 4थ्या क्लासीची 61 इयर ओल्ड वॉट यू डीड नॉट स्पीक टीचर टेलिंग लायज व्हेन आय टोल्ड लायज यू स्पोक बॅड वर्ड व्हेन यू सेड मंकीज सिंपल व्हेरी सिंपल पूण भुरग्यांक पळया पात्राबान सांगला मंकी म्हळ्यार ते बॅड वर्ड त्या देखून ते म्हणत दॅट इज वॉट बॅड वर्ड फादर अनाउन्स इन द असेंब्ली नो बॅड वर्ड्स शूड बी स्पोकन बाय एनीबडी इन द स्कूल सेम रूल अप्लायज फॉर यू म्हणा लागले ती अजून म्हाका उठ आसा सेम रूल अप्लाय ही वयर सकयल जाली मागीर हांवें घालें म्हणजे मागीर हळटार सांगलें टीचर बेटर आज सॉरी सॉरी चिल्ड्रन जालें हांवें थोडे बटी खालें सांगता हांव कितें उलयता म्हण कळीत एक वायट शब्द आमच्या तोंडांतल्यान येवं नजो म्हाका येवं नजो दॅट इज वॉट क्रिश्चियनिटी दॅट इज वर क्रायस्ट लायक टू बी लायक जीजस म्हणटा टू बी लायक जीजस to be like Jesus all I ask but never comes down only all I ask it goes out from here it never sinking in all I ask what all I ask best tense all I ask to be like Jesus to be like Jesus never to speak even single bad word never to speak even any filthy words, never to gossip, never to complain, never to speak about others, never unnecessary fights, no necessary fights also. Unnecessary, though necessary. What necessary is the fight? No telling lies.
पळय ती नेणटी भुरगीं ते मगे गेल्ले गेल्ले आनी म्हणायला लागले कोणा मंकी हावस इज अ बॅड वर्ड या मंकी तुमकां कोणा घेवन मांकडा बरी नासता म्हळ्यार तुमकां राग येता धाकटे भुरगे वगेत रावतात व्हडली जाल्यार म्हणटा हाणें म्हाका मांकोड म्हण हाणें घाल म्हाका पोसला आंगी तुका पोसल्यार मात म्हाका मांकोड म्हणून म्हणूंक ना पूण तुका पोसल्यार मांकडा पोसतात पळय ते म्हणटा मांकडा उडी मार म्हळ्यार तूं उडी मारता तुका हांवें कितें सांगूं ना वी should never say that for any reason never give rough answers be mild so nice जेजू बरी कितेंय जावं आपल्या बायतारान तें सांगूंक आमी शिकस आनी कितेंच वायट चिंतना मतीन दवरनी त्या खातीर पळयतात मागीर सगळ्यात आमकां गरजेचें मोगाचें न्हू पळयतात मो येता आमी थोडे चिंतो बरो फातर सांगता आमगे हें करूं कशें करचें एक निर्धार घे कितले निर्धार जाल्यार घे हे पाताक हांव करचो ना तर करचो ना तो करचो ना आय विल नेवर डू दीस सेन घे तो निर्धार तर मात तुका जेवसराक आमच्या जिवनांत पयस धाडूंक जाता ना तर जायना जायते सोश्णिकाय जायते घालतेपण मोगाचें थोडे फावटी आमी चिंचिल्ले उलटा जाता त्या देखून आमचें जिवन सम्या सारकें जावंक आमकां जायते हरकत भियेना घे तो निर्धार सांग नेवर डू इट दीस वीच इज नॉट प्लिजींग टू गॉड देवाक म्हाका दुखोवंक नाका देवार म्हाका व्हडले बेबिरांत आसा हांव खंय दुख येता काय हांव खंय जेजूक दुख येता काय जेजूक हांव खंय बालो तोपता काय जेजूचे काळी चिंता काय म्हज्या पातका देखून तर घे तो निर्धार पळयत सगळ्यात मागून घेवया पळयत मागीर आमचे राव आमकां तुजी सकत दी तुज्या आवडट्या जिवितान आमकां तुजें सत्यान भर आमच्या मदगांत रावतना तुजें सत्यान भर सदांच रावता आसतना पळयत ना सोंडे तुजी सगळी कोण कोणा सगळी कामां ना कोणा सगळी बंदाड आसात कोणा सगळी कुटुंबात समाधान ना कोण सगळी कुटुंबात झगडटा कोण सगळी गोवायले मध्ये झगडटात जायते जाणांक असले विधवडी समाधान नासतना रावची कोणाच्या आर्थिक समस्या आसात जायते जाणां मोगाचे आर्थिक समस्या जायत्या आसात पळयले बॉम्बे थोड्यांचे घर पळयत आसतना थोडे फावटी आमी सिरकल्या फ्रॉडा सिरकल्या 1.5 करोड एकल्याचो 96 lakhs आमी कित्याक केल्या म्हण आनी कितें जाय आनी 1.5 करोड मेळ्ळो जाल्यार फादर ताका आनिल्ले गेले जाल्यार 3 जातात न्ही फादर त्या खातीर गेले आतां मेळटात म्हण सांगल्यात फादर कितल्या अकावंटाक गेल्यात विदीन 3 hours एका बायल मनसीचे ती टिचर विदीन 3 hours 1.5 करोड 256 अकावंटाक गेल्या 256 मी म्हणटा एक अकावंटाचो 1 लाख आयल्यार प्रभू तुजो बाप्पू बसला दिता तोडूक तेका राव बापय गो म्हणा फादर म्हाका कांयच ना फादर शिकप ना फादर हांवें सांगलें फादर म्हजें कोण आयकता फादर रडलो म्हज्या फादर हांव म्हणा आनी रडोन कांय फायदो ना तो थंय वर गेला म्हळ्यार ताका तुजें रडणें आयकताय म्हाका आयकता कित्याक म्हळ्यार तूं म्हज्या मुखार बसलाय ताका तें काळी जाय ना न्ही त्या देखून आमी चिंतून करता तितल्यार आनी एकली जावन आयली म्हजे 96 गेल्यात फादर काले म्हणचे अशें आपलेशें अशें मेळोन आनी कितें जावन ट्रिपल 4 times more तूं 4 times more म्हण तूं चिंता ना तुवें करचें ती नाका जाली कामां सम्याक कडेन त्या देखून थोडे फावटी आमी कितें करता सट्ट आमकां मेळचें म्हणून कितलेंय आनी एकल्या वयर बरो घालूंक तयार आसा घालनाका सम्यान केदाळा घालूं ना घरांचो बरो उणो केल्लो त्या देखून पवित्र आत्म्या ये आमकां तुज्या सक्तेन भर आमच्या काळीज मोडाय आमच्या काळजांत पेटोवन दितो तुजो खतखतो उजो आनी आमच्या काळजांत भायर येवन दी ती सगत हाळी एकल्याकी मानून घेवची मागोवणी होगडोन घेतना आसता रावच्या नो कंप्लेंट्स नो गॉसिप नो ब्लेमिंग नो जजिंग नो बॅड वर्ड्स नो सिन्स आनी नो फायट्स कितेंच ब्लेम करिनासता रावच्या सदांच देव आमकां आदार स्वागत पवित्र तुका आमचे मोरे तुजे सक्तेन आमकां भर राव तूं आमचे सवे स्वागत पवित्र तुका आमचे मोरे
Raja. Bagivut Padre Pio Bapa, प्रकाश परित ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, सलच्या कामी देखील तुझ्या आशीषीचे ते दुर्बल वाटे विधेयपणासो पर्वत चढलोय, फ्रांसिस्का स्पिरितान जियेवंक सदा कुर्सासो कुरो सोडलोय. भाग्यवान Padre Pio Bapa, प्रकाश परित ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, सलच्या कामी देखील तुझ्या ख्रिस्ताचे कसले कुडीर वावून देवाची वळख दिली. मागण्यान प्राचितान जेजूक मेळून शांतीचे हाते जालोय. भाग्यवान Padre Pio Bapa,
विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्या कामी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापुजिन्याक संपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिष्ट तरा वांटेली जावचे वर्तें भाग पाव केलें तुज्या विनंतीर कितें वत्र करून मागता एक करपा दाय कर आनी चड जावन जेच्या मोर्णांत एक जावन जेवचें आनी ताच्या जिवानपणाच्या महिमेंत पावची करपा तूं आमकां पाव कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता सदा सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आता सदा सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता सदा सर्वदा आमेन हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्यात सदा आनी तुमकां मेळटले बळे आनी तुमकां उक्ते जातले आपले आनी बळे जावन सदा आनी म्हाका मेळटले प्रत्येक तरान देवान एका नेण्ट्या भुरग्याक इन्क्युबेटरांत आसलें ताका सुटका दिल्या आनी कालच्या परच्या दिसा त्या भुरग्याक केन्ना आमी गोंया पावल्यात त्याच घडये तें भुरगें त्या हॉस्पिटलान डिस्चार्ज जावन घरा हाडिल्लें आनी त्या भुरग्याक कालच्या दिसा मेळ्ळें आनी ताच्या बापायन म्हणलें उतरां पाद्रे पियो कडेन मागिल्लें म्हाका हें भुरगें फावो जाता आसतनाच पाद्रे पियो कडेन मागिल्लें पूण भुरगें मरता कोण म्हण चिंतो आसलो पूण पाद्रे पियोन म्हजो हात सोडूना म्हज्या भुरग्याक ताणें सांबाळ्ळा हांव त्या पाद्रे पिया लागीं येतालो म्हणल्यार हांवें ताका सांगलें गोंयांत आमचें आसा नवेली आनी थंय तूं वच हांव वचोन आयलो आनी पाद्राबाक थंय सांगलें एक मनीस येतालो त्या मनशाक तुमी बरें कर मागोवन धाडा ताका व्हरतो उपकार मेळ्ळा त्या पाद्रे पियो जावन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हाका कितलींशीं जाणां हांव गेल्ले तेन्ना ते आनी एक म्हजें स्टॉल घाल्लो आनी ते पळोवन म्हणलें पाद्रे पियो आमचो भोव मोगाचो सात ह्या सातान आमकां कितलें बरें केलां आनी लिना म्हणलें एकली म्हणा लागली आमच्या पोट्टांत आनी नुवें आतां रेती सेंटरान तें ट्रान्सलेट आनी करूंक येता तें आमकां सिंगींग करूंक आयलें ते म्हणा लागलें इज माय मोस्ट फेवरेट सिंग आय कांट लिव म्हाका इतली खुशी जाली आनी जायतीं जाणां मोगाचे न्हू त्या पाद्रे पियेच्या मोगार आसात आनी तो मोग त्या पाद्रे पियेन तांकां दिला जाल्यार कित्याक तांणी पाद्रे पियो जावन मागिल्ले जायत्यो विनवण्यो तांकां मेळ्ळ्या त्याच बरोवशान आमी मागया आयरना अलर्जी गूण जावंचे बरी भलायकी मेळच्या खातीर पाद्रे पियोचे इंटेन्शनान एकलो मातसो पीसफूल सेटलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इश्यूज जायत्या जाणांक ते बारीक कश्ट जाल्यात हरिशन फर्नांडीस बरे तरान शिकच्या खातीर स्कीन अलर्जी गूण जावच्या खातीर डिजीज स्कीन डिजीज एक बरें काम मेळचें खातीर युरोपांत आनी तशेंच केल्या सगळीं पथकां बक्षीस सोम्या म्हण एक मानेस ताचे सूख मागोन आसा सियोना लोबो बऱ्या तरान शिकच्याक लॉरेन्स मिंटोक म्हजो घर जागो बेगीन बऱ्या रितीन कांय आडखळ नासतना विकून वचोंक आनी म्हाका जावंची आडखळी बेगीन सुटका मेळोंक गो पाद्रे पियो कडेन मागोन आसा आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकें हांव तुजी कुशी सरकार आतां तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिव नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार कमान मरिया कृपया बरयले समजे सांगाता श्रेम तूं सदैव सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापयांक विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सगळींचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुवें आमी मागताय म्हाका फावो कर प्रत्येक जाण पाद्रे कडेन आमी मागया आसले अडकळी सगळे पयस जावच्या खातीर इवन आमच्या रेतीर मंदिराक त्या दुसऱ्यांनी कंप्लेंट करची ती आडकळी पयस जावन परमनंटली वचोन सम्या तांचे काळजां मोड आनी तांचे मोती उज वाडती म्हणून त्या पाद्रे पियोच्या मजतीन आमी मागया पाद्रे पियोक मागिल्लें केन्नाच ना म्हणचो ना आनी त्याच प्रमाणे आमची मुखेल कार्यां दिवान मस्तीचे ते वर्ते परब जावच्याक आसा ती पाद्रे पियोच्या हातांत दिता पाद्रे पियो ती चलय त्या देव मंदिरान डिवायन रिट्रीट सेंटरान तुजी ती मास आमी 2 वर्त्या मान तुका करनासा खंडीत जावन सगळ्या लोकांक ती काकूळ पावस जावच्या त्या जाग्यार येवन बऱ्या तरान तांणी तांचे परब आचरण करचें आनी आमकां सगळ्यांक कोर कमिटी आनी हर एकल्या की हर एका ह्या जाका की त्या वर्त्या परबेंत भागीदार जावच्या जाय जालो उल्हास आनी उरूप दी म्हण आमी मागता आसतना एका चेरक्या इस्रायलांत बेगीन विजा पावस जावचे पासून एकल्याचे आमाल पिवणे रावच्या पासत
पादुपेतावनो ते उपकार मागोन आसात. त्याच प्रमाणे मागता एकलो तेच्या भावाक कुवेटांत कितें विजाचे प्रॉब्लेम आसा ते सगळे आनी इम्पॉर्टंट अग्रीमेंट मेळच्या खातीर ती मागोन आसा. 12th बरे मार्क्स आनी पास जावच्या खातीर नीट एग्जामा तयार करना आसा. मेच्या 3 तारखे 4 तारखे नीट एग्जाम आसा म्हूण सांगताली आनी त्या नीट एग्जामान तयार करच्या सगळ्या भुरग्यांक आनी JEE खंयचे एग्जाम सगळे आसात इंजिनियरिंगाचे आनी तशेंच सर हेर एग्जाम सांगप्रो UPSC केस एग्जाम्स OET IELTS खंयचे सगळे एग्जाम त्या एग्जामा बरें शिकोवंक भुरग्यांक करपा दी आनी ते बऱ्या तरान पास जावच्या तांकां आदार दी. भुरग्यांनी देवबिरांतलें आनी मागण्याची जावच्याक मागोन आसात. संदीप डिसोजा युरोपाचे एक विजा पावस जावच्या खातीर घर बांदूंक घर ना तें घर बेगीन बांदूंक पावस जावच्या खातीर मिसांवाचें वर्तेंपण ताका मेळच्या खातीर बरेंपण ताका मेळच्या खातीर मागोन आसात. मगाच्या भावना भयणीनो पाद्री कडेन विनंती करया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे शिक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमान मरिया कृपे बरेले सुमजे सांगता श्रापता तूं सदां सदां पावल कुशी जेजो भगवंती मरिये देवाची माया मा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसारांत पण म्हजी उतरां सरशिनात आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरवसो म्हाका आसा. प्रत्येक आमी मागया आमच्या पसत आमची काळसां मनां नितळ जावं दी बदलावण आमची जावं दी परिवर्तन जावं दी रुपांतर आमचें जावं दी सोम्या बरें आमचें जिवन शेगुणांनी भरलेलें त्याच मनशापण जियोवचें आमचे काळीज हेरांच्या मोगाक अत्रेकचें जावं दी. त्याच प्रमाणे रेतेर दिल्ल्या जाग्यांनी बेंगलोर अलिबादे मारोळ मुंबय ठाणे मुंबय गडिंग्लज महाराष्ट्र राशोल गोवा ह्या रेतेर अटेंड जाल्ल्या भुरग्यांची काळसां मन आनी तांचे अत्रे कितें आसा सम्या ते पाव पाद्र पियो जायत्या कडेन ह्या रितीर गेल्ल्या कडेन तुजे लागीं विनंती केल्ली आसा. ह्या भुरग्यांक सुसेग मेळोन बरेंपण जावं दी तांचें जिवन बरें जावं दी पेकोवणी मेळोवन दी म्हण आनी त्या प्रमाणे तांकां बरेंपण मेळच्याक त्या भुरग्यां पासत आमी मागता आनी आमच्या भुरग्यां पासून हांगा आसलेल्या पासत आमी मागता तांचे काळजां मनां जिवन सगळें तुजें जावच्याक आनी त्या वेळार जें कितें तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितालो. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्या आमकां तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. कृपे बरेले समजे सांगता श्रामता तूं सदां सदां पावल कुशी जेजो भगवंती मरिये देवाची माया मा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयता. हे जेजूच्या पवित्र काळजा कष्ट जाला ते देखार सरावचे तुका साध्य आमचे पातक्यांचेर तुजी काकूळ दाखय तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुर्गेस्त आनी दुर्बे काळजा मारिफात आमचे लागीं मागची करपा तूं आमकां लाभय. मरणे काकुळदीचे मायेन आमच्या जिवाक तुका आमी परदेशेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणाक आजकाल उस्कासून आमी तुका उदान करता तर तूं आमचे शिकय तुजे काकुळदीचे दोळे आमचे वयर पडटे आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशेर सदैव कोण जेजूक आमकां दाखय दयाळी मोगाळी दुलोबी ओंकारी मरिये. Sam zuzeच्या पस्क्या बापा आमा बसोद विनंती कर संपियो आमा बसोद विनंती कर संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा बसोद विनंती कर संपियो बापा कलत जावची येल्या आमा बसोद विनंती कर संपियो कृष्णानवरान तिरसन सांभाळल्या आमा बसोद विनंती कर संपियो फ्रांसियासीच्या पाटलाव आमा बसोद विनंती कर संपियो कपजीन वर्दीच्या आलांग आमा बसोद विनंती कर संपियो पाशाच्या गाणे नेटैले आमा बसोद विनंती कर संपियो ख्रिस्ताचे भक्तीन भरलेल्या आमा बसोद विनंती कर संपियो सक्रामेंता मुखान बापाचे काकू दाखयल्या
पासून विनंती कर उदयपणाच्या आदर्शा आम्हा पासून विनंती कर तिरसान सांभाळल्या आम्हा पासून विनंती कर तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या आम्हा पासून विनंती कर या जगा आदर्श जाल्ल्या आम्हा पासून विनंती कर जपाच्या खातीर वावरल्या आम्हा पासून विनंती कर भलायकेच्या दायजा आम्हा पासून विनंती कर जेवता तक्षण पावच्या आम्हा पासून विनंती कर मारतल्याच्या भरोशा आम्हा पासून विनंती कर आम्हा समेस्ताच्या आधारा आम्हा पासून विनंती कर साम्पियो आम्हा पासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासून कमी फौजांची खातीर हे देवा तुझ्या सेवका साम्पियो समर्पित जिनेगा पोणे दिव वेद करपे देण्याने भरलो आणि भगवान फ्रांसियासीच्या शतान क्रिस्त या जगजान मागलोय तुझ्या मागण्याने पुनवरे आम्ही आमका पावसाल्या बेसा तिरसणे रावून क्रिस्ता सक्सीचा जाऊन जियो आमका तुझ्या कृपे देण्याने भर म्हणून आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन तेच पातपेच्या रेलिगेच्या आशीर्वादात आम्ही घेऊया सर्वेस्पर तुमका आशीर्वाद देव आणि तुमका सांभाळो आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखावरचा प्रकार तुमचे पाको आणि तुमची दया करो आमेन सर्वेस्पर तुम्ही साम्पियोचे दोरले भक्त मानून घेऊ आणि तुमचे मागणी पळादे करो आयसर पद वेदादेव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन सोम्या तुका वंदिता सर्वेस मोरा मोगाचार स्नारा बेटैता बलिदा सर्वेस मोरा कुर्पेच्या सागोरा मानून घे आराधा मग बाबेने बो स्वागत तुमका पाद्रीपेच्या वरच्या देवासवाक आणि ह्या मिसच्या बलिदानाक मिसचे बलिदान या ते सांग खातीर आमी भेटयतला प्रत्येक जाण एका भुरग्या पासून भेटयला जॉनाथन ताणें अपुरबायताना उलोवच्याक आनी ती सगळी वाडावड बरी जावच्याक 20th बर्थडे आर्गा बलिदान डॅनियल डिसोजाच्या बर्थडेक रोबेन आनी ग्लॅडी डिसोजा प्रत्येक इरादो सेंट पाद्रे पियोक नर्सरी स्कूलचे एडमिशन मेळच्या खातीर एक भक्तीक डॉक्टर राजूच्या आत्म्या खातीर मेबल राज आनी कुटुंब संपियोग आर्गा लुकास डिसोजा आनी कुटुंब स्पेशल इरादो पियो कडेन जोझफ लोबो स्पेशल इरादो बरी भलायकी वॉल्टरा मेळच्या खातीर जेन डिसोजा संपियोग आर्गा बलिदान सेल मिस्कीत आर्गानिदा मेळ्ळे उपकारा आंतोनियो संपाद्रे मेबल पेरेरा आनी कुटुंब आयडा पिंटोच्या आत्म्या खातीर नेल्सन पिंटो आनी कुटुंब आर्गा बलिदान रिवा डी कोस्टा संपियोग आर्गा रीना डिसोजा सरमची ते संवाद देव म्हाका दवरया पाद्रीपेच्या वरच्या मजतीन ताणें आमच्या मारिफत केल्या सर्व करांक आभार मानून दिनवाशी काळसान खऱ्या मोनान पवित्राच्या नांवान मिसच्या बलिदान माया मोगारांत आमी आरंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्याच्या क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो सर्वेस्पर देव सदांच मोवाळ आणि त्या देवान आमचे देन दाखयल्लो मोग अपार आणि त्या खातीर आमकां तो जिवीत दिता तें जिवीत बऱ्या मापान जियोवच्याक त्या देखून तें जिवन अर्दें कुरेने कष्टांनी दुखांनी झंझाटान न्हय व्हडा संतोषान कुशाल बरें जिवन त्या खातीर गोंयकारांक येता म्हणून
कुशल सदां सामी रावचे कुशल सदां सामी भोंवचे भोंवचे म्हळ्यार गाडी भोंवणी मारची न्ही वयचें खंय वचूंक आसा थंय सगळी देवा लागीं वयचें कुशालकायेन वयचें आमकां कुशालकाय म्हळ्यार कॉली पार्टी ते हे कुशालकाय सौम्यताय दॅट इज द जॉय दॅट इज द हॅपीनेस दॅट इज द क्लायमॅक्स ऑफ युअर लायफ आनी हें आमी जियोंक शिकल्या तर देवान आमकां रसल्याक प्रत्युपकार जावन आमी पाटयेन दिवचें जावन आसा सगळें मागया तसलें जिवीत आमकां दिवचें कितल्या पुरबाय तरान संतोषान मोगान जियेत आसतना देवाचो तो मोग आमचे थंय उपसोंक सोमी आमकां आपोवणें दिता तर उणेपण आमचे थंय आसल्याक भरतिकन दिवा म्हूण आमी आमच्या पातकांची भोगसाणें मागया हा पातके आनी तुमकां बाबा बेगिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदर बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोर अपराध ह्या पासून भाग्यवंत सदां संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बेगिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थन मागता सर्वपदार्थ देव आमची काकूत करो आमचे पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो आमीन सोमिया देवा तुझ्या वर्त्या मोगान तुवें आमकां भरलाय तुज्या दैवी कृपेन तुज्या जगात सामप्यो तुज्या पुताच्या पाशां जगांनी नेटोवन तुज्या कुसच्या मिस्त्रां भागीदार केलोय अशें ताच्या मिसो आदोरी तुज्या कडेन मोगाची दाम आमकां उगडापी केली ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशां ते कोडोर रावो आनी संतोशान ताच्या महिने वाटेल आमकां पाव कर आमच्या सगळ्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवी तो करा देवतेस पवित्र आत्मेजकपणाची आणि राजवर चलयता सजनाच्या सासना आमेन इजायाचा पर्वताच्या पुस्तकांतले वासा सर्वेस्पर अशें म्हणटा दया दाखोवच्या वेळार हांवें तुका जाप दिली सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावलो देश उद्गार करूंक आनी पाड पडल्ले दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारला आनी म्हजे परजेक एक करार कसो नेमून दिला कायद्यांक हांव म्हणटालो भायर सरा काळोखांत आसतल्यांक दिश्ट पडा वाटे देगेन तांकां सरव मेळटलो आनी रिते दोंगार सरवच्या मैदान जातले तांकां केदींच भूक वा ताण लागची ना दगीचे वारे वा वोत तांकां मारचे ना कित्याक जो ताचे दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरींचे तांकां पावयतलो सगळे म्हजे दोंगर कातरून हांव एक रस्तो करतलो आनी म्हजे राजमराक उबार करतलो पळया ती पयस पयस तावन येतात थोडी उत्तरे तावन आनी अस्तमते तावन आनी थोडी सिनेमा तावन मळबा संतोशान बॉब मार प्रत्वे उल्हासीत जाम पर्वतानो आनंदान गायन करा कित्याक सर्वेस्पूर आपले परजेक बुजवण दिता आनी आपल्या कश्टतेल्या लोकांचे दये करता पूण सियोसना म्हणले सर्वेस्पोरान म्हाका सांडला सर्वेस्पोर म्हाका विसारला एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय आपल्या कुसवाच्या भुरग्यांची ती दया करची ना गय पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार सोमी दयाळ आनी काकुळदार
सोमी दयाळ आणि काकुळदार सोमी दयाळ आणि काकुळदार सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच नीतिमान सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ आपणा गोलो मारतेल्या समेस्ता वय खऱ्या मनान हुलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर सोमी दयाळ आणि काकुळदार सोमी दयाळ आणि काकुळदार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्रया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्रया हांवूच पुनर्जीवनपण आनी जीव म्हणटा सोमी जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मोरा सोना वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्रया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्रया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून देवाक जाप दिली म्हजो बाप सदां वावुरता हांवें तसो तूं वावुरता ह्या पासो ताका जीव मारी जाय म्हणलें जुदेवांचे हट आणीकय बळ जालें कारण तो साबत असो कायदो मोडटालो मात्र न्ही देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाक देवाक समसम करतालो जेजून ताका हे बरी जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तेगे पूत कांयच करूं शकना जें बाप करता तेंच पूतय करता कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सक्कड पुता दाखयता आणकी वर्त करलें ताका तो दाखयतलो तवळ तुमी अजा पावतल्यात कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता तशेंच पूतय आपणाक जाय ताका जीव दिता ह्या शिवाय बाप कोणाची जडती करिना जडती करचे सगळे हक्क ताणें पुता सोडून दिला समेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकय मान दिसय म्हूण बापाची खुशी देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकय मान दिना सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्या सत मानता ताका सस्ने जिवीत मेळटा ताचेर केस्तीचें परमण पडचें ना तो येदळूचो मनांतलो उतरोवन जिविताक येवन पावला सतत हांव तुमकां सांगता मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकून काळ येतालो मात्र न्ही तो येदळूच आयला जी कोण हो ताळो आयकता तींची येतालीं जशें आपूण स्वा जिविताची जर तशें बापान पुताकी स्वा जिविताची जर जायसो केला त्या शिवाय जडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला कारण तो मनशा पूत इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात मेल्ल्या समेस्तांनी तसो ताळो आयकून समाधान भायर सरचो वेळ येतालो जाणी बरें केलां तें जिवीत भोगूंक आनी जाणी वायट केलां तीं केस्त सोसूंक उरतलीं म्हजीच तेगे हांव कांयच करूंक शकना बापान म्हाका सांगल्या बरी हांव न्हीद करतां म्हजीत खुशी करूंक सोदिनासता म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव पाळटां देखून म्हजे पैसाल नीती बरीत
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सेमिनारींत आसतना आमकां सेकंड इयर थिओलॉजी जातना फायनल प्रोफेशन म्हळ्यार तूं ऑर्डरान परमनंट मेंबर. थोड्यांक इल्लो प्रोफेसर वयर पाद्र वयर राग आसता, इल्ले मार्क उणें दिल्या जावंक बरो, इल्लें स्ट्रिक्ट धरल्या बरो. त्या दाडा ताणें म्हणलें उतरां म्हाका आनीक उडास आसा. एक पटी म्हजें फायनल प्रोफेशन जावन मागीर हांव दाखयता. त्या दाडा हांवें म्हणचें आसलें, तुजो उद्देश खरो ना, तुवें कितें चिंतलाय पळय तें सारकें ना. तशें करूचें जाल्यार तुवें हांगा रावन कितें फायदो. तर आमी फायनल प्रोफेशना पयलें एक फायनल प्रोफेशन उपरांत आमकां लायसन्स म्हणल्यार आनी एक घे म्हण हांवें विचारचें आसलें. कित्याक आमी आमच्या ऑथॉरिटीजांक जावंक पुरो आमचे जबाबदारी घेवचे आसात, आमचे जे वडील आसात तांकां आमी काळजांची येवंक आमी चिंतलां तर देवाची कृपा आमच्या दारार मापान तो वत्तालो. एक वेळ आविधेयपणान आमी जिवन चिंतलां तर आमी कशें देवाच्या कृपेन बरोवंक जाता. ते म्हजी चिंता वाचून म्हाका जायते बऱ्यापणा पडलां. कित्याक कोणी आसून तो वडील ताका काळजांची येवच्याक म्हाका कापुजीन व्हड दीत आपयला. तशेंच आमकां सौम्याच्या जिवनांत एक जावच्याक बापान आपयला. त्यात करून कितें म्हणटा, बाप दिसान दीस वावुरता, कळमीत नासतना वावुरता. कित्याक आमच्या सर्वसावा खातीर. आनी त्या बापान इतलो दुबळो तो जालो की आपले सगळे आसले एकच पुता वयर व्होंदोन आसले, त्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आनी त्या देखून ताणें कितें केलें, त्या पुतान त्या बापान केल्ल्या बरी केलें. त्या खातीर आमकां हांगा म्हणटा, ताणें मेल्ल्यांक जीव दिलो. जो मोग केलो मेल्ल्यांक जीव दिलो. कशें बापान जीव दिलो गे तशेंच पुतूय जीव दिवंक शकतालो केन्ना कुर्सार आपलो जीव दिता आसतना. तर आमकां कितें मेळटा हातूंत धांवनो, जो कोण बरी जिणी जियेता तो जिवीत आवडटा. जो कोण तो वायट ह्या खोटी जिणी जियेता तो वायटाच्या केस्तेक तो बली जाता. तर आमी बापा सांगता पुता सांगता एक जावन जियोवच्याक, ताच्या जिवनांत आमी भागीदार जावच्याक. आमची खुशी न्हय सोम्या, तुजी खुशी. आनी तशें जाताना मोगाचें न्हू, सोमींत वाट दाखयता तोच व्हरता. बी कंप्लिटली डिपेंडंट ऑन हिम, अवलंबीत जा. आनी सोमी तुका उक्त केल्ल्यो वाटो अभूतपूर्व जावन आसात, अपुरबेच्यो जावन आसात, बळादीक जावन आसात. तर सोम्यातय आमची पातयणी, सोम्यातय आमचो बरवसो, सोम्याची खुशी करूंक आमी दिसान दीस वावरचें. कळमीत नासतना वावर सोम्याच्या बरेपणाक. जीवन मोजे सोमिया मोटे देणे म्हाका संवसारिया पयना जावं एक खरे बलिदान पापी जिणे मोजे मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पददा त्या बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान ज्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या बापा तुज्या सेवका सामप्यो उगडास काडून आमी दाना तुका बेडयता. तें तो मानून घे आनी तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां सस्नाच्या जिवितावरण पावूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वासोया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वप्रधान संस्थाच्या देवा सर कल्याण सर आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या सांता भक्ता सवेन तुका महिमा मेळटा कित्याक ताच्या पुण्याचे इनाम तुज्या देण्याचो मुकुट तुज्या भक्ता साम पियोचे चिणयेद्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय आनी तुज्या कृपेच्या मजतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणी थंय एकवटायताय अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे सक्सेसार जावं ताच्या महिमेंत वांटो आमकां मेळटा देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्ता सांगाती ताचें किर्तन निरंतरी आमी गावया पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा करस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपल्या सुकुशान कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी गायात ही म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान थीन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सश्टीकराचें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतालें हे म्हज्या उगडासाक करात But this a good burger to y'all. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता तुझ्या येळ्या सोम्या जेजू आमी अद्रेकता बापा जेच्या मरणसणी पुन्हा जीवनपणा समी भक्तीपणे उडास करता आणि जिवीत सोड आणि सोडोवची कास तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तुला आमी समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा क्या तुमी चरवीस जाल्लेले तुज्या पयस सभे सुगडास काळ प्रांत आमच्या बगे बापा पिठपाल आमच्या गोडी बापा सगळ्यांचे की वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडे पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान
त्या आमच्या बाबणीची काकूत कर ताका आनी तुजे इश्टगत मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परचळीत मुखामोळ पळोवंक पव कर आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता प्रत्येक तर आपलो जल्म दिवस आचर करच्या डॅनियल डिसोजाचे पासत तो आज आमी मागता ताका जाय जाल्यार बरेंपण दी ताच्या जिवनांत सगळे आशिर्वादां तुजी जावं दी अवकार मरे देवाचे मागीर संगती बघ्यान दोतान तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर अस्सीसो सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी आनी सम क्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजे महिमाक आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्ववेदार बापा सर्वांदार आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सम्यांसी केलेले प्रार्थना भक्तीन म्हणूया आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सगां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची अडचणिल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परस सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीच्या बाग आनी आमच्या सडवंदर जेजू क्रिस्ताचे घेणे बरो शानत रखतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुडे आनी सर आगातांतले वाटय कित्याक राजवड्डी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पोर तुज्या पयस सभेच्या आबावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशी बरोबर तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजे आनी रातभर चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. तुमची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाचो एकवट संकेत जावन एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगेच्या बाबेने पळय आमचो स्वामी जेजू सदांच आमचे खातीर वावरता आमचो मोग करता बाप आनी तो एक जावन त्याच सत्मानलेल्या और एका भुरग्याक तो बऱ्या वाट्यान चलयता हाच्या जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना म्हज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. शेळ्यांक राखताय पाचव्या
सुखाक व्हरून पायताय जिविताकू बरा कुर्पे सागोरा वंदने क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोज्या लावय सौम्या आज तुझी कृपा करच्या सदा आम्ही तुझी सेवा पिणार कर काळजांतल्या हर एक दिसा हादन सांबाळ ये सर्गीराया जिविताकू बरा कुर्पे सागोरा वंदने क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोज्या जिविताकू बरा कुर्पे सागोरा वंदने क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोज्या प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा सस्ते जीवच्या काळात तू आमकां आदर्श केलाय सांपेच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवे दवरून आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या बाबेंच्या सेवेन जिवन सर करपा दे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पद वेदाधे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन मगच्या बाबेने बापर पायतारान तुम्ही देवस्थानान बघितात जाल्यार देवाचे विस्तार आशीर्वादां संपियोच्या मारिपात तुमकां सदांच आसतली तुमकां आमी दिन वस म्हणटा तुमचो वेळ घेतला आणि केन्नाच तुम्ही घेतलो वेळ निर्फळ जावचो ना देव वर्त्या मापान तुमकां आशिर्वादाने भरतलो त्या देखून देवाची चड आनी चड भक्ती करूंक एकामेकाक आदार दिवंक आमी मुखार सरचें करिज्माच्या ह्या काळार संपूर्ण परिवर्तन जावच्या B4 फॉर्मुला रिपेंट रिन्यू रिफ्रेश अँड रिटर्न हे आमच्या जिवनान कार्यगत आमी करचें आयचे ब्रेड डॉनर जावन आसा तो रोवेन आनी ग्लॅडिस डिसोजा तशेंच गौतम हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा देवाचे विस्तार आशिर्वादा तांचे वयर आमी मागता सर्वांगी तुमकां बरो दीस मागता आसतना समेचें वर्तेपण सदांच आमी बगूंक जाय जाय सर करपा तो आमकां देव दी वचून याद क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार मोगाचें एक तिळसोणी एकादोळा तुमकां केन्नाय पिरजेन दितात सकयल तुमी दान दितात त्या वेळार तुमकां थंय वात कळोवंक नाका जाल्यार ऑफिसांत वाती केदाळे आसतात जॉना कडेन इसारन तुमचें नांव सांगून तुमी ते व्हरयेत थोडे फावटी कितें जाता नांव नाका म्हणून सांगतात मागीर येवन पात्राबान वाद दिवना म्हणटा नांव नाका म्हळ्यार कोणाच दिवचें जाल्यार हांवें आपयलां नांव नाका जाल्यार नांव नाका जालीं येया म्हूण सांगलां हांवें पूण मागीर हांगा येवन तुमी ऑफिसांत दिसात इसारचे कांय प्रॉब्लेम ना वी आर एवर रेडी टू गीव पूण तुमी एक सांगतात पात्राबान दिवना म्हणटात दिनासतना हांव रावना कित्याक म्हाका बापान जायतें दिलां हांव दितालोच त्या देखून तुमकां इशारो तुमकां कोणाक तें पब्लीक घेवंक नाका हांगा जॉना कडेन हांव थोडे वाती दवरून वता ते आशिर्वाद घालून बेजार करून दवरता तुमी केन्ना जाय त्या प्रमाणे ते व्हरचे समेचे नवे आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार समे आदायान आयका आमचे मागणे आनी आमची बोब तुजेशी पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मंगळा बापा आमचे देव वतल्या स देणे पासो तुका आमी अर्घां दिता
वरत्या मापान ह्या उंड्यास आमकां दान दावन दिल्यात अपगाय भुरग्यांक तुज्या वरत्या आदारान भर तांचे जिवन भोव मोगाचें जावं दी आनी आम्हा सर्वांचे जिवन परिवर्तन जावन उल्हास बरें जावं परत तुझ्या लागीं आमी लागीं सरचे आमकां जाय ते कृपा दिता आसतना ह्या उंड्याच्या तुजी सुभाम आशिर्वाद घाल हे उंडे शारिरीक तरान आत्मीक तरान आमकां आदार जावं दी आमचो एकवट वाडून आमचो माया मग सोडून दी चड आनी चड तुज्या वरत्या व्यक्त तुजें रूप सगळं तुजे बरी जावचें आमकां तूं कृपेन भर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. Musushi konaşita apna kesin karkarani kuri saplo kandar givun to patlian mujayilni kursatai Patiri dovarta pide shire kastadukan how kursa potlon darta kursatai how patiri dovarta pide shire Dukan tau kursa potlon darta kursa poglit makadhav tuzo shiza raucha khave devta taitau kurpe shivol ravun tari तुझे सवे kursatai how patiri dovarta pide shire kastadukan how kursa potlon darta kursatai how patiri dovarta pide shire kastadukan how kursa potlon darta nishtur kiryanche om kartai kaso tuzo बावडो उपकार आशेता हांव थंयसरावो त्या तुज्या बागी कुर्सार kursatai हांव patiri dovarta pide shire kastadukan tau kursa potlon darta kursatai how patiri dovarta pide shire kastadukan how kursa potlon darta Mokai putra sove ambar more आशीर्वाद दिवामका. Padre Pio Bappa आम्हाला जत विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.